खूप आमकां हाचे पयलीं हे वर्साच्या पयलीं उदकाचो केन्नाच प्रॉब्लेम जावं ना आनी केन्नाच येवं ना. अशें प्रेशरान एक एकदां उदक येतालें आमकां की आमचे नळाची पायपां सुद्दां फुटून पडटाली, इतलें प्रेशर आशिल्लें. हेच वर्सा आमकां सामको म्हणजे सामको उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आतां कितें जालें सर, फाटल्या दिसांनी इलेक्ट्रिकाचे ते पळय इलेक्ट्रिकल केबल गेले तेन्ना हांवें खूब कडेन तांकां दाखयलें, टॅपिंग केलें. हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलें हे वॉर्डान उदकाचो प्रॉब्लेम डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आनी मार्च येता जाता. हे पळय 4 म्हयन्याक सामकें म्हणजे थेंब येना. ह्यो बायलो आतां ही भुरगीं ही प्रेग्नेंट WRDच्यान तुमी आमकां जागो दिता बोरींग मारत. तुमचे कडेन जर सप्लाय ना, ते म्हणटात ओपाच्यान सप्लाय येना, आमकां ते तुमच्या कायद्याची भाशा कळना, ओपाच्यान येना काय तुमी केन्ना सोडटा. आमकां 2 वरां प्रेशरान उदक जाय आमच्यो टाकयो भरपाक. आमच्यो टाकयो सुद्दां वयर ना, सकल आसा. थोड्यांनी आतां संप बसयला. 2 वरां प्रेशरान दिया, नाजाल्यार आमकां बोरींग मारून दिया, जागो आमी दितात तुमकां. पूण आमी जर आतां हांवें सांगलां आतां जर हो प्रॉब्लेम आज आयला, आमी प्रॉब्लेम जायना, आमी फुडल्या PWD मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचून बसतली. कित्याक आतां मिडियाच्या तर्फे ताकाय कळनासतलें वॉर्ड नंबर 4 उजगांव उदक थेंब ना, थेंब येना, टाकयेन पडना. जर 8 दिसान सॉल्व जायना, फुडल्या सोमाराक PWD मिनिस्टर खंय आसा, तो खंयच्या फंक्शनाक आसा, खंय घरा कडेन आसा आमी पळोवची ना. ह्योच कळश्यो घेवन ताज्या म्हऱ्यान वचून बसतले. मागीर ताका याद जातली की 8 दिसांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावं ना. उजगांव खंय आसा तूं आतां? तूं खंय आसा? प्लांटार पावलो. ते कनेक्शन पळयता. मातसो म्हाका हें जाय, फिडबॅक जाय. पंच मेंबर वळखता खंय तुका ती, आनी ती तूं आयलो म्हणून सांगता ती. हॅलो, कितें उरलां टॅपिंग कर, कितें करपा मेळटा तितलें कर. हॅलो, हां, हॅलो, म्हाका येवन मेळ. तूं आतां तुज्या रोखडे यो. आनी सर आमी दुसरे ऑल्टरनेटीव दिल्ले तांकां की समज सांज पर्यंत आमकां 6-7 सोडटा न्ही आनी तुमी हांगासल्यान ना, 7 थंय कशें आसा, ते उजगांवां तुमची एरिया म्हणटा ते थोडे दीस हांव पयलीं 6 म्हयने पयलीं हांव आशिल्लो. 6 म्हयने म्हणजे 1.5 वर्सां फाटीं 2023 आशिल्लो. थोडे दिसांक 6 म्हयन्या खातीर तेन्ना हांवें पयलें अविनाश बी आमचो आमी टाकी भरली अशें सोडनाशिल्ली. फक्त टाकी भरपा टायम लागता ती व्हडली टाकी. ती सोनारबाग आसा, सगळें पयलीं सोनारबाग डायरेक्ट वता. आमी तें बंद केलें. सोनारबाग वाटे वयलें सगळ्यांक पयलीं म्हळ्यार एका टायमार सोडप. तुका पयलीं म्हाका पयलीं अशें ना. तेन्नाच्यान तरी कंट्रोल जालें तें. तेजे उपरांत म्हाका खबर ना. आतां आमी विचारलें टाकी भरना म्हणजे तांकां इतलें हें मेळना. पूण आमी कितें म्हणटात, तुमी रातचे सुद्दां सोडना न्ही, आमकां प्रॉब्लेम ना. दिसाचे सुद्दां सोडल्यार आमकां चलता, रातभर ते ऑल्टरनेटीव हांव तें पळयता. मेन कितें आसा, उदक पावपाक वयर आसा पळय, वयर वॉल आसा, थंय सगळ्या उदक येता. जो वॉल ओपन करता पळय आमकां उदक वाल कितें तुमचो वॉल आसा पळय, थंय तांकां सगळ्यांक उदक येता. आमकां सकयल आमचो वाडो सकयल पडलो, तर सकयल उदक येयना जाल्यार वयर कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आउट करपाक जाय. आनी कितले 1.5 म्हयने जालो म्हाका बसून, तर म्हाका मात सुद्दां येयना. तो सांगता पळय, एक थेंब येयना म्हाका. त्या दिसा जेई आनी हांव गेल्ले हाचे टॅपाक थेंब, अक्षरशः एक थेंब पडटा आनी ताजी बाल आतां बाल भुरगीं आसा. महेश सावंत तो मागीर शेजाऱ्यांनी कितले म्हण कशें मागून 2 दी 3 दी कितले तेंच्या कडेन बारीक येता पळय, तेंचे कडल्यान उदक आमी भरोन 2 कळशे 3 कळशे, पूण सकाळी उदक जाय तेच पळय. आमकां तें कळना. आमकां तुमकां जर दिसता की बाबा बोरींग एक मारपाचें, कितें म्हजे 2 पयलीं असो प्रॉब्लेम जाल्लो मेस्तावाडो म्हणून, थंयच्यान बोरिंगाचें उदक आयिल्ल्याक ती कंप्लेन बंद जाली. तांकां सकाळ फुडें सोडलें काय ना, बाकीचे सगळे टाकी ते भरता, रातचे तुमचें उदक पिवपाक भरून जाता. तशें सुद्दां करता. आमी जागो दितात तुमकां, असोच तुमकां पळया, कित्याक उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व कर. जागो आमचे ते कोमुदात फाटल्यान आसा. हांव तुमकां NOC दिवपाक लायता, कित्याक गव्हर्नमेंटूच ह्यांनी लोकां खातीरूच हांव दिवपाक लायता. ही एक पॉसिबिलिटी करपाक जाता. ती कितें आसा, ऑल्टरनेटीव मेथड. तें सांगलें तुमकां कितें हेल्प जाय आमचे कडेन सांगा. ऑल्टरनेटीव घेवपा येता. कित्याक बेश्टेच जर ती बोरिंगाचो एस्टिमेट घालपाक येता. त्या दिसा हाका उदक सामकें येनाशिल्लें. हांवें ब्रेकर अवेलेबल केलो, मानाय सुद्दां दिता म्हणून सांगलो. उसून तरी पळोवया कितें जालें तें. हांव तुमकां फूल सपोर्ट दिता सर. हांव म्हणना, पूण कितें आसा, लोकांचो मेन गरज म्हणटा तें उदक. आज उदक नाल्यार कशें जगतली. थेंब भर सुद्दां उदक येना. आमकांय बरें दिसना परत PWD
PWDचेर मोर्चा करपाक पण आमी आमचे सांगताले कितें कितें आमचो करतले? आमदार ऑप्शन आमकां ना न्हू. मेळना एक म्हयनो उदक ना म्हणल्यार कितें करतले आमी ते दीस येवन गेले आमी 4-5 फावटी 15 आमी आमचे कडेन जायना हांव try करता. ट्राय करता ना जर I'm- मिनिस्टर कितें आसता बिजी आसा PWD busy आसा. मिडियाचेर पळोवना जाल्यार आमी वचून हेंय दाखयता माझे काम तुम्ही करा तुम्ही ट्राय करा सर बरोबर आसा पण हांव आतां 10-12 दीस पयलीं येयलो तेन्ना सुद्दां तेणी ट्राय करता म्हणून सांगलें पण ट्राय करून मागीर आमकां आमकां डिसेंबरान पयशे हेच घेवन आश्वासन येवपाची मेळ्ळें. गरज पडना न्हू. डिसेंबर जानेवारी 3 महिने जर ट्राय करता फुडलो ट्राय करपा वता जून म्हणसर पावस येतलो मागीर मे बी उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो रस्त्या वयले खड्डे सुरू जातले पयलीं कितें एश्युरन्स दिला तुमकां हांवें सांगला इंजिनियरान की जाणा आपूण 8 दिसां भितर येता हांवें सांगला फुडल्या 8 दिसान जायना आमी हो 5वो मोर्चा जालो PWDचो आतां आमी मिनिस्टरा कडेन वचची म्हणून आतां ताणें सांगला की आपूण स्वता येईन सांगला आपूण जेई घेवन इन्स्पेक्शन करता आणि जो पळय आसा तो वालाचो प्रॉब्लेम आसूं पायपलायनीचो आपूण सॉल्व करून दिता तशें आमी तांकां आश्वासन दिलां की जर तांकां बोरवेल मारपाक जाय आमी जागो प्रोवायड दितात तेही तांणी कंप्लीट करून काडचे सो कितले दीस दितले तुमी आतां तांकां कितले दीस तुमी आतां 8 दिता दिसाचो टायम कित्याक डिसेंबरान जाले 3 महिने काबार जाले 8 दिसां भितर आमकां जर सोल्युशन मेळना सोमाराक तुमी येया PWD मिनिस्टर खंय आसा ते आमी दिसती पडटली कळश्यो घेवन आयज पळय जे वडबागांतल्यान जे पंच आनी जे लोक आयिल्ले उदकाक लागून तांकां प्रॉब्लम आसा म्हणून सो कितें अशे इश्यू आसा सर उदकाक लागून तेंचो हय ते पंच मेंबर आयिल्ले आनी तांणी आमचे निदर्शनाक हाडलें की थंय उदक मेळना म्हणून आनी प्रेशरूय मेळना म्हणून तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करून ते कितें तरी उपाय सोल्युशन काडपाचें सोदता आतां तितले बेगीन आमी तांकां उदक दिवपाचो प्रयत्न करता कितलें उदक आसा तें एवेलेबल आसा तें आमी आमच्या टाकीन इन्स्पेक्ट करून ते खंय खंय वाल बी कितें प्रॉब्लेम्स आसा कितें आसा काडून तें जाता तितले बेगीन आमी तांकां उदकाची सुरळीतपणे सेवा दिवपाक सोदता सर ते बेस वीज वॉटर कनेक्शन जालें म्हणून ते वॉटर हें तातूंत थंय कितें बेस सुमार ह्या टॅप कलेक्शन चड वाडलें म्हणून उदक कमी जाता. कनेक्शनां म्हणजे आतां सगळ्या गोंयभर तशें वाडिल्लीच आसा न्ही तशें हें ना न्ही सगळ्या कनेक्शनां वाडिल्लीं दिसाक कमी दोन सर गरमी चड वाडिल्ल्या कारणानूय उदकाचें लेवल कितें कमी जालां मातशें टेम्परेचरूय वाडला न्ही सगळो उदक लोकांक चड खपतूय जाय पडटा ओके तुमकां सगळं खबर आसतलेच न्ही सर सद्या तांकां टँकर बीन कितें तुमी हय, सद्या हांवें आतां अरेंजमेंट केल्लो आसा आनी पंच मेंबराकूय सांगलां की अशें कितें आसा जाल्यार आमकां सांगात आमी जाता तितले प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक प्रयत्न करता सर इतले प्रॉब्लेम जावपाक कितें कारण ते वाल बी खंय चॉकअप जाता पळोवया आतां ते सोदून काडटले आमी